एसेन्शियल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स ऍक्ट फार्मास्युटिकल कंपनीन जो लायला ताचेर ठोस आम्ही विरोध करता, कंडेमनार करता. वी कंडेम इट अँड वी ऑल्सो ओपोज इट. आणि एक दोन प्रश्नाचेर ते म्हणल्यार मिनिमम वेजेस कमीत कमी पगार 2016 फायज केल्लो. तो कमीत कमी पगार अजूनही 400 रुपया कुशल कामगारांक आहा. आज तू म्हापशाच्या तेंट्यार गेलो, पोंडा तेंट्यार गेलो, मडगांव तेंट्यार गेलो, वास्को तेंट्यार गेलो, पणजे तेंट्यार येयलो जाल्यार एक कामगार अकुशल लेबरर 900 रुपया मागता. आणि 900 रुपया दिना जावं ती बायल कामगार जावं तो दादलो जाल्यार ते कामाक येना. अशा परिस्थितीचेर गोंयचो सरकार, मोस्ट बॅकवर्ड सरकार, मोस्ट कामगार विरोधी सरकार, लोक विरोधी सरकार आणि विजन हा म्हणटा विदाउट एनी विजन. मिस्टर प्रमोद सावंत इज द चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी विजन. एक लाचार चीफ मिनिस्टर, कामगार विरोधी चीफ मिनिस्टर. म्हाका कॅबिनेटांतल्या मनशांनी सांगला की जेन्ना 2 वर्सां फाटीं मिनिमम वेजेस रिवायज करपाक जेन्ना फायल मूव जाली तेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगले की डोंट ब्रिंग दॅट फायल, वी शुड नॉट इन्क्रीज द मिनिमम वेजेस. लेबर कमिशनर हॅज बिकम डिफंक्ट. गोंयांत कांयच करिना, एकूय डिस्प्यूट सेटल जावना. वी आर फायटिंग फ्रॉम जानेवारी 2023. नाव वी आर इन जून. We are facing the exploitation. We are facing this operation. But government is not doing anything. On the contrary, this government has strengthened the hands of these employer companies, pharma companies, who are indulging into illegal activities. And we condemn it. आम्ही मागता या सरकाराकडे की हे ताबडतोब नोटिफिकेशन फाटी घेवचे.